बोमाचो तो इशू जाला पळय आनी बोमकारांक आतां 22 जाणांक पोंडा SDM सब डिविजनल मॅजिस्ट्रेट तेणें हें काडला नोटीस काडला तांकां आनीक फेब्रुवारी 2 तारीख आपयल्या आनी तशेंच तांकां सांगलां बॉन्ड दिवचें पडटलें म्हणून 10,000 बॉन्ड आनी प्लस श्युरिटी आनी 6 म्हयने तेणी मेंटेन पीस करचें म्हणून तुमी हेजेर ह्या विशयाचेर कितें सांगूंक सोदता? आमी आतांच सांगलें की जशें स्पेशली ST समाजाक टार्गेट करपाचें BJPचें षडयंत्र सध्या चल्लां. आतां बोमाचें सगळ्यांक खबर आसा की बोमा जो रोड वायडनींग जाता तो इशू कितलो तापलेलो आसा आनी ते विशय तापला रिजन कित्याक की लोकांक अजून मेरेन सारको अलायनमेंट दाखोवंक ना, लोकांक अजून सारकें थंयच्यान क्लॅरिटी मेळोंक ना, लोकांचे जमनी थंयसर एक्विजिशनाक घातलेले आसा, लोक डिमांड दुसरो करता, ग्रामसभेन दुसरें दाखयता आनी हें सगळें कन्फ्युजन थंय जाल्लें आसा. हेका लागून आमी SC/ST कमिशना कडेन गेल्ले, थंयसरूय आमी आमचे विचार मांडलेले, त्या लोकांनी मांडलेले आनी लास्ट टायम जेन्ना थंयसर डिमार्केशन करपाक येयल्ले तेन्ना थंयचे जे लोकल्स आसले स्पेशली जी जाणटी बायलां आसली तांकां पुलिसांनी ओडून व्हरोन बसून तेंचे हात बीन सगळे सामके दुखावले. कोणाचो प्रेशर वाडलेलो, कोणाची शुगर वाडलेली, मागीर ती हॉस्पिटलांत पावली, ID हॉस्पिटलांत पावली आनी अशी परिस्थिती जाल्ली. आतां हें जालां आसतना तेन्ना आतां लेटस्ट 22 जाणांक नोटीस येयल्या. आतां 22 जाणांक तुमकां दाखयताय पळय, हांगा हेचेर नांवां आसा, ही 19 नांवां आसा आनी हांगा ह्या हेचेर 3 नांवां आसा. ही नोटीस येयला तांकां फोंड्याच्यान SDMच्यान आनी तो कितें म्हणटा की हांगासले जे लोक आसा ओपोनंट्स आर व्हेरी एग्रेसीव, भितर तेंची स्टेटमेंट आसा, ओपोनंट्स आर व्हेरी एग्रेसीव. ओपोनंट्स म्हटले कोण? हे गांवचे लोक जे कितलीं वर्सां कितल्यांचे पुर्वज हे गांवांत रावला, शांतीकायेन रावला, हो गांव स्थापन केला, हे गांवांत देवळां स्थापन केले, थंय सगळे रिलिजियस एक्टिविटीज करता, मॅक्झिमम भितरले हिंदू. आतां हे हिंदुत्व BJP सरकार हे म्हणटा की हांगा ओपोनंट्स आर व्हेरी एग्रेसीव and arrogant in nature, okay, and there is every possibility of committing serious cognizable offense from the hands of the opponent and breach of peace and in the locality and may turn into law and order. आता हो हिंदुत्व सरकार हिंदूंकूच सांगता की हिंदू हे खूप वायलंट आसात, ते लॉ अँड ऑर्डर करतले, प्रॉब्लेम करतले, ते एरोगंट आसा, जाल्यार हे कशें कितें हें आमकां तरी कळना. आतां तांकां नोटीस येयला आनी भितर बरयला वेर एज द एबव इन्फॉर्मेशन हॅड मेड मी टू फॉर्म द ओपिनियन दॅट यू मे परहॅप्स इंडल्ज इन वायलंट एक्टिविटीज देअरबाय कमिटिंग ब्रीच ऑफ पीस अँड डिस्टर्बिंग द पब्लीक ट्रँक्विलिटी. म्हणजे हे आतां फुडें आपलो गॅस करतात, एजम्पशन करता की फुडें लोक तांकां मारतले, बडयतले, थंय वायलन्स जातलो, हें सगळें ते हांगा बरयता. आनी तांकां नोटीस काडटा की 2/2/2024 म्हणजे फेब्रुवारी 2 तारखेर 10:30 सुमार कोर्टान हजर रावपाचें आनी तेंच्यांनी 10,000 रुपयाचो बॉन्ड भरपाचो आनी 6 म्हयने तेंच्यांनी कसलीच एक्टिविटी, कसलोच प्रोटेस्ट ना जाल्यार कसलोच आवाज तेंच्यांनी काडपाचो ना म्हणून हें क्लियर कट ह्या नोटिसेन हांगा बरयल्लें आहा. म्हणल्यार हो हिंदुत्व सरकार आयज हिंदूत लोकांक जे आपल्या घरा खातीर, आपल्या एक्झिस्टन्सा खातीर, आपल्या अस्तित्वाक लागून जे झगडटा, आयज तेंकाच ते टेररिस्ट करता. आयज आमच्याच गांवांत आमी नॅक्सलायट नाल्यार आमी टेररिस्ट जाले. सो हे जे BJP सरकार आसा पळय, हे जे करता हें BJP सरकारान थांबोवपाक जाय. असले नोटीसी हेच्या पयलीं आर्जीक म्हाका आमच्या भुरग्यांक खूब टायम येयल्ले आसा आनी हे आमी फेस केल्ले आसा. कित्याक जेन्ना BJP सरकाराचेर आवाज कोण काडटा पळय तेन्ना अशे नोटीसी धाडून तांकां धमकोवप, तांकां भंय घालप, हे BJPची स्टायल जाल्या. ही डेमोक्रेसी उरलेली ना, आतां लोकशाही उरलेली ना, ही एक हुकुमशाही जाला, ही एक डिक्टेटरशीप जाल्ली आसा BJPची. म्हणजे तांकां जाय ते तेंच्यांनी करपाक जाय. म्हणजे तांकां जर तुजें घर जाय तुवें घर दिवपाक जाय, तांकां जर तुजें अस्तित्व जाय तुवें अस्तित्व तांकां दिवपाक जाय, तांकां जर तुजें जॉब जाय तेंचे जॉब तुवें मायग्रंटां काडून दिवपाक जाय. हें सगळें ह्या BJPचो प्लॅन आसा आनी हे BJPची स्टायल ऑफ वर्किंग आहा. सो हांव लोकां कडेन इतलेंच मागता की ह्या BJPचे हिंदुत्वाच्या जे पॉलिटिक्स करता, ह्या हिंदुत्वाच्या पॉलिटिक्साक तुमी पिशे जावं नाका. कित्याक आयज हिंदूच लोकांक गोंयांत सगळ्यांत चड त्रास करताय. ते मागीर पर्यमळ जावं, ते मागीर केरी जावं, ते मागीर उसगांव जावं, ते मागीर बोमा जावं, ते मागीर IITक लागून जावं. कितलेशे अशे जागे आहा ज्या जाग्यार हिंदूंचेच प्रॉब्लेम हे क्रिएट करता. सो हे सगळे लोकांनी अंडरस्टँड करपाक जाय. आनी BJP सरकाराक सांगपाक सोदता की आतां 2024 इलेक्शन येता, तुमी जे आमच्याच गोंयांत आमच्याच गोंयकारांक टेररिस्ट कशे ट्रीट करता, माफिया गुंडा कशे ट्रीट करता, तांकां नॅक्सलायट कशे जे ट्रीट करता आनी ऑफिशियल असली स्टेटमेंटां करता की गोंयकार एरोगंट,
ते लोकल आसा ते वायलन्स करतले, लॉ अँड ऑर्डर ब्रेक करतले, हे जे सांगता पळय हें आमकां तरी मान्य ना. आमी सरकाराक इतलेंच सांगता की हें तुमी काडलां हें फाटीं घेवचें, लोकांक त्रास दिवचे न्हू. आनी ते गरीब लोक तांकां तुमी नोकऱ्यो दिवंक ना, तेंची तुमी घराय व्हरतात आनी तांकां तुमी आतां सांगता 10,000 रुपया तुमी बॉन्ड भरपाचो म्हणून 6 म्हयने घरान लिपोवन ओग्गी रावपाचें भिवन. म्हणजे पोर्तुगीज गेले तर तुमी आतां नवीन हांगा पोर्तुगीज तयार जाले. हे न्यू पोर्तुगीज आसा पळय, ह्या न्यू पोर्तुगीजाच्या अगेन्स्ट आतां जर गोंयकार जागो जायना, गोंयकार जर आवाज काडिना, हे नवीन पोर्तुगीज जे बीजेपी येयला पळय आमकां काबार करून उडयतले, आमचें अस्तित्व नश्ट करतले. सो गोंयकारांनी जागे रावपाक जाय. आनी भोमाकारांक इतलेंच सांगता की जशें एवरी टायम आमी तुमच्या वांगडा आसले तशें ह्याय फावट आमी तुमच्या वांगडा आसतले. तुमी भिवपाची गरज ना. जो सीएम सांगता तुमकां भिवपाची गरज ना, आमी आतां भोमाकारांक सांगता तुमी भिवपाची गरज ना. आरजी तुमच्या वांगडा आसली, आसा आनी ह्याय फुडें आसतली. देव बरें करूं. बॉन्ड अमाउंट आहा 10,000 तो ओवरऑल सगळ्यांक ना प्रत्येक जाणांक हो ही नोटीस कितें प्रत्येक जाणांक वयता ती माग केल्या. सो प्रत्येक जाणांक 10,000 म्हणजे 22 जाणांचे कितले आले तुमी आनी गरीब लोक, बारीक समाजातले लोक, तांकां जर अशे त्रास करपाक लागले जाल्यार तो कशें जातलें. आतां नांवांत तुमी वाचा, तुमी पळया बोमकार, मागीर नायक, मागीर गावडे, ह्या लोकांक हे त्रास करतात. सर अनेक विशय जावना, सीएम सरान एक स्टेटमेंट केल्लो, अर्बन नेक्सलाइट गोंयान पावला लोकांक इन्फ्लुएन्स करता. हेच ते अर्बन नॅक्सलायट न्हू, हेच अर्बन नॅक्सलायट जे आपल्या गांवांक लागून आपल्या अस्तित्वाक लागून झगडटा तेच अर्बन नॅक्सलायट जाल्ले आसा. आनी हे बेस्ट स्टेटमेंट न्हू तें, ही स्टेटमेंटां आसा पळय म्हणजे फुडें बीजेपी कितें करपाची आसा. फॉर एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल दिता तुमकां, दॅट इज टॅक्सी. टॅक्सीकारांक खूब वर्सां पयलीं माफिया म्हणपाक तेंच्यांनी चालू केलें. तेंच्या IT सेलान माफिया म्हणपाक चालू केलें. जे केन्ना टॅक्सीन बसोकूच ना, जेणे कोणें टॅक्सीची सर्विसूच घेवंक ना, तांकां टॅक्सी माफिया म्हणपाक चालू केलें. त्या नंतर ते जाल्या उपरांत टॅक्सीकार गोंयकार माफिया म्हणून तेंच्यांनी मागीर गोवा मायल्स प्रमोट केली आनी गोवा मायल्स हाडली. हे भितर घेतले. सेम स्टेटमेंट आतां सीएम करता. सीएम गोंयकारांक अर्बन नॅक्सलायट म्हणटा, सो दॅट जेन्ना गोंयकार रस्त्याचेर येतलो आपलें अस्तित्व राखपाक तेन्ना तांकां अर्बन नॅक्सलायट म्हणून तांकां असले नोटीसी काडटले आनी भितर उडयतले. आनी ही सुरवात आसा, हे लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय की ही सुरवात आसा. बीजेपीचे जर फुडें सरकार येयलें जाल्यार गोंयकारांनी आपल्या घरांक सुद्दां रावपाक गोंयकार सेफ नासतलो. केन्ना कोणाचें घर वचत नेम ना. आतां ही जी घरां वयतात भोवमा, हे कितल्याशाच लोकांनी बीजेपीक सपोर्ट केला आसतलो, बीजेपी वांगडा भोंवला आसतले, तांकां मतां मारल्या आसतली, तांकां मतां मार म्हणून आख्खे गांवार सांगलां आसतलें. तेच लोकांची हांगा घरां वयता. फाल्यां कोणाचें घर वचपाक शकता. हे बीजेपीक तूं तेंचो कार्यकर्ता, तेचो सपोर्टर ना तेंचो मेंबर म्हणून कांय पडलेलें ना. हांकां पडला फक्त कॉर्पोरेटांक प्लीज करपाचें. व्हडले बिल्डर आसात, जे कोल माफियाज आसतले, लँड माफियाज आसा, तांकां सपोर्ट करपाचो आनी गोंयकारांक पेजयेक लावपाचें, हें तेंचें षडयंत्र आसा आनी प्लॅन आसा.